पद्मा सैड रा पद्मा स्वर्ण पालंकी समर्पण देवस्थान सಲ ಪೂರ ಸಂಭ್ರಮು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಸಂಘ ಕಾಮರಟ್ಟು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಆನಂದ್ ಭಟ್ ಮಸ್ ತಂಗೆಲಗಿ ನಿಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಟ್ ಮಮ್ कसं म्हणताच वड्डांतलो एक होड दिवस भांगरा अक्षरानं बरोवन दवरतलो दिवस अविस्मरणीय दिवस हे कुंदापूर पेंटेंतू जन्म आयिल्ल्यांक सगळ्यांक सार्थक्य दवरतलो दिवस त्या गांवांत जन्म घेवचे कसाल्याक म्हळ्यार त्या देवाल सेवा करचे घोस्कर किलके जनाक कुळाय म्हण आसा त्या कुलदेव दावंगेन तांकां अनुग्रह दवरचे कसाल्याक म्हळ्यार त्या देवाल सेवा करच्याक दैवाज्ञ जाय त्या गांवान सगळ्या आमगेल्या समाजाक वेंकटरमण देव त्या गांवांत ताणें देवाल परिसरांत ताणें जन्म आयले होय म्हण जाल्यार त्या देवाल सेवा करच्याक देवान पेटोवन दिलेलो ते गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन तुगेलें योग्य जावन आशिल्लें कर्तव्य करून जीवन सार्थक्य कर म्हणून देव शास्त्र मुखांतर आमकां आज्ञा करता दैवाज्ञाम न उल्लंघयेत देवाला आज्ञा केन्ना मुकुचें ना तशें आमगेलो वेंकटरमण देव चंदना देव जालकीची भांगरार बसकर सोका म्हण घेवन अतिश्रेष्ठ आशिल्ल्या लोहांत आपणस म्हण घेवन परमात्मा सांगता लोहांत भांगर म्हणटा तशी भांगर जायत रुप्य जायत देवा अर्पण करचेंत होडपण आसा तांत मस्त अर्थवरे आसा भांगर करता जाल्यार मस्त कश्ट कडेर जावता तसले ते लोह ते आनी तो परमात्मा लोंश आसा तशें आशिल्ल्या वेळार कोण ते भांगराचे विशयांत परमात्माक अलंकाराक समर्पण करचे विशयांत कोण तनु मन धन कोण त्याग करता ताका आत्मशुद्ध जाता जन्म जन्मांतर सूक्ष्माती सूक्ष्म कांयपणे पाप केलें आसल्यार निवृत्त जाता हें सत्य म्हळ्यार धड जावन अलंकारयुक्त जावन बसचे देवाक स्वर्णपीठ म्हणटा तें देवाक उखलून धरचें तें आमगेलें सगळें उखलून जालें ताणें आज आमगेलें आस कसन आसा ताण दिल्लें ताका समर्पण करचें आमकां देवान भाग्य दिवका भाग्यम फलयते सर्वत्र देवा दिवचें म्हळ्यार एक भाग्य तशें आशिल्ल्या वेळार आज कोण ह्या कार्यक्रमांत भाग्य जावन पुण्य प्रसाद घेता स्वाम्याल आशिर्वाद कोण घेता खंडित तांगेलें कुटुंब धन्य जालें त्या प्रकार आयज दिसा सक्कड कार्यक्रमाक आमगेले वेंकटरमण देव निर्विघ्नार संतोषान ह्या कार्यक्रम स्वीकार करून घेवं म्हण सांगून सक्कड हांत काया वाचा अर्पण केला सगळ्यांकय बरेपण दवो आमगेल्या समाजाक उद्धाराक कारण दवो अशें म्हण सांगून आमी देवाल सन्निधेरी प्रार्थना करतात. धन्यवाद. विभो वेंकटेशा
ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಧಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಧಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಫಣಿಶಯನ ದೇವಾ ಶ್ರೀಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಫಣಿಶಯನ ದೇವಾ ಶ್ರೀಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಕಾಮಿತ ದಾತ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಕಾಮಿತ ದಾತ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ರಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತುಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ರಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಉತ್ತುಂಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಪುರವಾಸ ಶ್ರೀಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭುದೇಂದ್ರಯತಿ ಪೂಜಿತ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಭೋ ವೆಂಕಟೇಶ
वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश प्रभो वेङ्कटेश आता आमगेलोट्टू अक्षय शेणे आणि पद्मनाभ शेणे नेसाची आमगेल्या निमगुव्या आमगेल्या कुंदापूर पेंटे वेंकटरमण देवस्थानाक भांगरा पल्लंकी समर्पण जावचे ह्या घडीगेरी स्वाम्याला अनुग्रह कशें आशिल्लो स्वाम्यान कसं म्हणल्या त्यांनी आशीर्वाद कशें दिल्ल्या पुरो जाता सांगू आसाची अक्षय शेणे नमस्कार शेणे मॅम कसं म्हणतात आमगेर भांगरा पालखी कोडचे म्हणून डिसायड केल्या नंतर आम्ही संयमिंती स्वाम्याला गेल्ली तेन्ना तांकां कंप्लीट तेजे पालखीची डिझायन हे ते पुरो करून दाखयलें आल्बम व्हरून दाखयलें तेन्ना स्वाम्यान म्हणलें ताका फस्ट चिरणी आनी कोरकार रुखार डिझायन कोर न्हू ताजे वयर भांगर मार तशी करा गडबीड करूं येवं नाकाची म्हणून जाल्यार आमी स्वाम्यान सांगिल्ले प्रकार ते चिरणीक कोर न्हू ताजे वयर भांगर मारच्याक आमी आभरणाक दिलें तशीची स्वाम्यान सांगिल्लें म्हणके तांगेले प्रभावळीर आशिल्ले हमसू 2 हमसू आनी तांगेले शंखाचे लोगो ते घालका म्हणलें तदनंतर तवे गेले कीर्ती मुख तोग्गु तशीची मागशी गंड बेरुंड कडेन देवान बोशी कडेन मध्य सूर्याचे रायटाक हनुमंतू लेफ्टाक गरुड तशीची ताजे एद्राक फुलाची डिझायन जावका म्हणलें तशी स्वाम्यान कसान सांगला ताजे प्रकार पुरो केला देवान चलोवन दिला ते प्रथम हांव आम्हाला वेंकटरमणा वंदन करता काशी मठाचे व्यास रघुपती देवाक नमन करून आम्हाला सुदीन तीर्थ स्वामीजी वृंदावन असता जेवणाचे सुदीन तीर्थ स्वामीजी वंदन करून समयमिंद्र तीर्थ स्वामीजी प्रणाम करून एक 2 उत्तर उलयता एक्चुअली आम्हाला 1993 सुदीन तीर्थ स्वामीन आमकां प्रसाद दिलेलो कारणांतर हे प्रोजेक्ट मुखार सुरून गेलें पयलीं अपास आमी हे प्रोजेक्ट जेवका म्हणून आडळित मंडळींनी महाजनान निश्चय केलें स्वाम्याला आशिर्वादान हे 6 म्हयने भितर प्रोजेक्ट जेवच्याक एक कारणीभूत जाल्लें आनी एक विशय कसो म्हणून जाल्यार दुर्गाष्टमी दिवस आम्हाला समयमिंद्र तीर्थ स्वामी कुंदापुराक नवरात्री टायमार येयलींची तेन्ना आमगेले देवाय दुर्तांनी मागणी करून घेवन आमगेल्या समाजाक प्रसाद दिलेलो ताजे निमित्त आमकां जाल तितलो हे भांगरा पल्ल्या करच्याक देवान आनी स्वाम्यान आशिर्वाद केला म्हूण हांव एक सांगचे इच्छा पावता देव बरें सर्वविघ्नोपशान्ते लक्ष्मीनारायण मंदिर तद्भक्तवरोहि स्नानादिदाग्य गुरु सजनाभ्यं सर्वसिद्धिकरं सर्वजीवनदारं देवकीनं परिमाणं ब्रह्माण्डा गुरु साई भारतवर्षे सुरजनाम सयावर्ते शरणे दंडकारणे गौतमस्य गोदाव्या दक्षिणीकरण ब्रह्मसिद्धिकरणे मचणे घोटावतारे शालिवांशके वर्तमाने विवाहके शुभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शरदोत्तराभ्रमादे कर्णपक्षे द्वादशाधिष्ठानः भानुवासरनारायणानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुर्वेश ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धनार्थकाम पुण्यपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं ब्रह्मशास्त्रर्थं श्री लक्ष्मी वेंकटेश संकल्पित श्रवणमय शिलिका समर्पणमहं करिष्ये रंगा निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थमादो गुरुपूजां करिष्ये ओम अखण्डमण्डलाघारण्यं मेन चराचरं सर्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुं पूर्वं गुरुं मध्वं व्यासं माणिं श्रीमन्महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि महागणपतये नमः पादरविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं निषेध गणपते गणश्रीवामहरप्रदमं गवेनां नरयन्दिनाय महामर्गनायकमञ्जितमर्च महागणपतये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आवाहनं नजानगतराजनं पूजाक्षिप्यतां गणनायक महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि अनेन स्वर्णमय लक्ष्मी वेंकटेश पूजाराधन भगवान् शोभन देवता लक्ष्मीनारायण मूर्ति यदां विदहोत ओम दानवनाश्रय देवनायो ओम हिरण्यवर्णाहरे सुवर्णारसराम लक्ष्मी
पूर्णामृतभवे श्रीमाजविष्णुदाम कामसोऽस्मितारण्य चन्द्राप्रभासामि सदानन्द्रियं श्रमेके दिवमुदारा तामत्महेमिं शरणमहप्रपद्येतमसोदितात्मनस्पतिस्वामक्षोददेवाः तस्य फलानिपसनानुसन्तमायान्तरायाश्चवायानगणैः उभयेन्द्रमादेवसखिरशमदासः प्रावुर्भूतोत्तराष्ट्रेस्मिन् चैत्रवृद्धिं ददातु मे ईश्वरीश्वरेण सर्वभूतानां दातोऽभिवेश्यं महापुतिमाच सत्यमहिमहे पशूनापूर्वमस्य श्रेष्ठतामिषः कर्दमेन प्रजापतामहिन्दवकर्दमा श्रियं वासयमे कळे मातरं पद्ममालिनी पुष्करणे पुष्यं सुवर्णामे मालिनीं सूर्याकर्णे लक्ष्मीं जातवेदमावः आर्द्रामे कर्णे लक्ष्मीं पिङ्गला पद्ममालिनीं चन्द्राकर्णे लक्ष्मीं जातवेदमावः यश्च प्रयतो भूत्वा समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि ओम व्यासा पद्मा सरस्ता विपदवति पद्मधराय दाक्षिण्यं विहरातनामे दुर्दाशं प्रवस्त्रप्रिया लक्ष्मीतदिव्ये गजेन्द्रे मणिनायितापिता हेमकुमर्त्यं साकेन्द्रये नामदार्थप्रदायने श्रीमद्वेङ्कटराजाय श्रीनिवासाय ते नमः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्म जन्मनि समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि समर्पयामि ओम धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्यं दानं भवन्ति राजमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नेन नूतनत्वेन निर्मितं स्वर्णमय शिबिका अर्जुन भगवान् लक्ष्मी वेङ्कटेशमूर्तिप्रिय श्रीरामदिशाय श्रीविष्णुप्रणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं समस्त महाजनैः आवरतो अहं मणैते आवरतो अहम् अस्माकं सर्वेषां महाजनानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्षार्थ चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टदेवता लक्ष्मी वेङ्कटेशस्य पूर्णानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं समस्त भक्तजनानां विश्वाभिवृद्ध्यर्थं नूतनत्वेन निर्मितस्य स्वर्णमय शिबिका समर्पणेन भगवान् लक्ष्मी प्रतिवर्ष तगून आम्ही त्या निरेश केलं कशी जाता कसं जाता म्हणून करता जसं की एका त्यांना आश आशिल्ली देवानं स्वर्णपल्ली पळोवपाक सुदीत स्वामीनं त्यांना आशीर्वाद करून गेलो त्यांनी आमकां आशीर्वाद करून गेलो मुखार वचून म्हणून सांगितलं जाल्यार कारणांतर बरेच भाशा देवान म्हणजे तेर विना तृणमपी न चलती बाकी केन्ना कोणाक कशी खंयचे रीती खंयचे रीतीर करून घेवका त्यातनं करून घेवका खंयचे वेळा करून घेवका म्हणजे पुरा निर्णय करून ताण आम्ही ताण दिल्ली प्रेरणा मूलक मुखार वचचें आमगे कसं की चेरून प्रयत्न जाता की ताका तो मार्गदर्शन करून घेवन ताणें खंयचे ते वेळार करून घेवपा त्या वेळार तो करून घेता म्हणले आम्ही कुंदापूरचे वेंकटरमणाची श्रवणपल्लकी साक्षी 25 वर्ष करून ताचें काम दाणं जातकीची धड संकल्प जावन घेवन पयली एक विजयदशमी टायमार दुर्गाष्टमी विजयदशमी ते मुखार त्या वेळेला संकल्पात देवान विजय दिल्लो आसा आज देवान ताजेर स्वामी हातान तांगेर हातान हाजेर विराज बांदून स्वामी हातान समर्पण जावं उद्घाटन जावं देवाले ताणें प्रदक्षिणा करून गेलो एक सवार करून गेलो सर्व जनाक ताणें अनुग्रह करून करता तसो एक वेळ आयला आनी एक 2-3 गंटे भितर हें पुरा काम ताचे पूर्व भावी जावन आज देवान नैवेद्याल पडल्या देव अति प्रसन्न जावन आसता तशें त्या वेळार हांगा आमी अर्पण करता म्हळ्यार कृष्णार्पण करचें विधिवत कृष्णार्पण करचें तदनंतर स्वामी हातान येवन घेवन ताचें उद्घाटन करून स्वामी ताचेर देवाक बसून बसून आस करून उद्घाटन करता तसो एक कार्यक्रम आतां देवान संपन्न करून घेतला देवाले आमी प्रार्थना करता आनी मुखारसून एक 2-3 घंटे कसं परा काम करता पूरा निर्विघ्न रीती देवान करून घेवता आनी ताचे भितर कसले चुका मुद्दाम वयतले घाल मुळ जातकीची देवान माफ करून घेवन सम करून घेवन वचता आनी ह्या पल्लकीचे एक तागेले एक आमी कसं एक सेव केले जेन्ना पुरादण भाग जाले महाजन एक शांत करून व्हडलो मनुश्य जातीक भाग जाला पुरा जाणां सगळे जगत ताणें उद्धार कसलो देव कोणाकय भेदभाव करना ताणें प्रसन्न जावन घेवन ही सेव स्विकार करून घेवन संपूर्ण सन्निधान तांकां वाडून घेवन आनी ताका उत्सवाचे कार्यक्रम कसं नासता त्या जाती मुखारसून जाता की ताजेर ताणें बसून विजयनाथ रथोत्सव हें प्रदर्शन आसता पुरा चंदार सुद्धा म्हणून देवाला प्रार्थना करून आमी हें एक समर्पण करता अशें देवान स्विकार करता म्हणून मनान प्रार्थना करून घेवन तुमी दिनेश
पूजे घांटदा ताडे हाडू सांगितलं सर ताजी भाग्य तुमचा तशी तुम्ही जाते की घेते ना सर देवाला ह्या तुम्ही प्रतिनिधी जाऊन हे घेते ना सर देवाना ह्या संतोषाने स्वीकार करून ह्या नित्याच्या कर्माचे ह्या पल्लकीच्या तातोड जावच्या ह्या नित्य कर्माच्या तसं करून देवाक ह्या भारी एक अति प्रिय म्हणून आम्ही सांगतात ते पूर्ण प्रियचे देवाक तसे नित्याच जावचे असून देवानं अजीव एक संतोषान हाजरी सिंहासनावर बसून गेलो घांटा निमित्त कसं पूजेवला घांटा करतात त्या नाद आनंद करून देवानं देवाला सांगतो प्रसार
ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಕೇವಲ 4 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತದೆ, ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು 93ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳು, ರಥಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಸಂತೋಷ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
सालिग्राम सहित अंतದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಲ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ
स्वामी महाराज की जय। संयमित स्वामी महाराज की जय। जय जय गुरु महाराज की जय। परमात्मा सर्वे महाजन में निधि के प्रार्थना करूँगा की जी आज और एक सौभाग्य है तो हम सर्वांगी पेटे जान समाज अनुग्रह की जी 25 वर्ष पुढे संकेत गेले एक विशेष वैभव जाय तुम्हें आमका बोलू वैभवान भंगरा पालिकेन बसून आमकां अनुग्रह करचे जाई तुवें प्रार्थना केलेली तसं ती कारणान मुखार शिकची तेव्हा आज तो दिवस तू पावल केला आज विशेष जाम तुवें प्रार्थना करूं येता तू तसं की तुका एक 4 वर्ष पुढे तसं की एक परिहार केलेलो ते परिहार जालो नंतर विशेष जाम मस्त बरेपण तुवें पेंटेक अनुग्रह करून दिला मस्त कसं की दोष आशिल्ले त्या दोष सर्व निवृत्ती करून विशेष तुझ्या सेवा करची तशी विशेष अनुग्रह तुवें केला तशीच आज व्हड एक अनुग्रह हांगेले सर्वय मनान व्हड एक स्वप्न साक्षात्कार आज तुवें पेंटेक अनुग्रह करून दिलो कसो देवा विशेष जाम ते भंगरा पालिकेक प्रथम जाम पेंटेक तर्फे तुवें प्रार्थना करून येता ती तसं की आमगेल तसं की ज्ञाद दोशान तसं की विलंब जाल्ला तो विलंब जाल्ले तूं क्षमापण करता आनी केल्लेली सेवा आसा व्हड कसलकेची एक 4 महिने भितर तूं कसलकेची व्हड एक काम तण सरी तण उभारची तशी करून पेंटेच्यान अनुग्रह करून दिले आसा एक तण उभारचे आमकां कसलेय कश्ट जायना ती तशी कसलेय कश्ट तेन्ना सर्वय महाजनांनी मात्र थंय परगांवतल्यांनी आमगेल्या वेंकटरमणाक एक विशेष सेवा जाता आमी तातूंत भाग घेवन काम तनु मन धन सर्वय दिवन तुका समर्पण केलें आसा प्रितीन समर्पण केलें आसा श्रद्धेन समर्पण केलें आसा तातूंत गेले जे रुपार चड उण जालें नासलें तूं क्षमापण करता आनी प्रितीन केलेली सेवा तूं स्विकार कर सगळे पेंटेक आमच्या समाजाक भजकांक सर्वांकय बरेपण करून दिवंक देवा विशेष जावन तुगेली प्रार्थना करून येता ती विशेष अशी सेवा करची तशी भाग्य तो अनुग्रह करून दिवंक मात्र न्हय प्रश्न परिहाराचे 2 विशय गेलेली देवा कसरकी बाकी वरला ती विशेष जावन ते कसरकी पेटे हनुमंताले जीर्णोद्धारू तशीच देवा तुका एक कुंभाभिषेक करचे ते गेले ही शीघ्रादी सर्वांगेले मन एकत्र करून सर्वांनी छान मनान कसले एक 2 दिनांनी चंद्ररूपार ते काम केलेली शीघ्रादी तुम करून घेवन तुगेले दय एक पेंट अनुग्रह प्राप्ती करची तशी अनुग्रह करून दिवंका सर्व विशयांत तुवें पेंटेक रक्षण करून दिवंका कसं की पेंटे मनान कसं की महाजनान मनान भजकान मनान खंयच्या रूपार तुगेले नड यारेन मागता ती सर्वय तुवें सार्थक करून दिलें आसा मुखार दिलें विशेष सार्थक करून आज केलेली ही सेवा व्हड एक सेवा तूं स्विकार करून सानिध्य अभिवृद्धी करून मुखार आमच्या सर्व कामां तुवें तूं घटी मागचें आसा आमकां सर्वांगी राखता रक्षण केल्यार तूं पावता तुका स्मरण केल्यार मात्र आमकां खंयच्या रूपार इच्छा आसा की ती पूर्ण करून दिता म्हूण तो विश्वास मुखार गेलेली धडक करून पेंटेक उद्धार करून बरेपण करून दी प्रार्थना करून प्रसादीत पुंडरा परवास गोविंदान गोविंदो मोहनदास मोहन ये पूरा
ಆಭರಣ ಸುಭಾಷ್ ಕಾಮತ್ ಆಭರಣ ಸುಭಾಷ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ ಜಾವ ಸರಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಂ ಇವರು ಸಾಧಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಲ್ಕೆ ಎದುರು ಆಯ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ವಯ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಪಡ್ತಾರೆ
వెంకటరమణుతో చందు చందు దేవుతో లక్ష్మీ వెంకటేశుతో చందు చందు దేవుతో వీర వెంకటేశుతో చందు చందు దేవుతో లక్ష్మీ వెంకటేశుతో చందు చందు దేవుతో వీర వెంకటేశుతో ಹಂಗಾಯೇವನು ಅಂಕ ರಕ್ತಲು ಪಂಕಜನಯನುತೋ ಹಂಗಾಯೇವನು ಅಂಕ ರಕ್ತಲು ಪಂಕಜನಯನುತೋ ವೆಂಕಟರಮಣುತೋ ಅಂಗೆಲು ದೇವುತೋ ವೆಂಕಟರಮಣುತೋ ಅಂಗೆಲು ದೇವುತೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ 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 ಗೋವಿಂದ